इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ह्या भुरग्यांक कोणें कितें फ्युचर आहलें, कितें आहलें म्हणजे हांव हें शिकता, म्हाका जॉब मेळपाचो आहा म्हणून त्या जॉबाक हांव ट्रेनिंग करता, कितें तरी दे हॅव समथींग टू लूक फॉरवर्ड टू, देन दे वोंट बी फ्रस्ट्रेटेड. दे वोंट कम आउट एंड डू दीज कायंड ऑफ एक्टिविटीज. दीज एक्टिविटीज वी आर सीइंग ऑल अक्रॉस गोवा. हे आतां आमच्या हिंगा कुजिरा कॉम्प्लेक्सान स्टुडंटांच्या बरोबर पळय जालां तें आख्ख्या गोंया उली कर्तुता चालू आहा. कित्याक लोक पळय यूथ आहा न्हू, एकदम यंग पळय यूथ आहा, तो सामको फ्रस्ट्रेट जाला. तांकां कांय फ्युचर दिसती पडना, तांकां कांयच म्हणल्यार जॉब ना, कांयच, देर इज नथींग फॉर देम, अँड दॅट इज वाय दे आर गोईंग अँड डुईंग दीस. आमच्या हिशोबानी कमीत कमी 2 लाख भुरग्यांनी ऍप्लिकेशनां दिल्या आख्ख्या गोंयांत, आनी तेंकोडे जॉब्स ना, आनी हो नंबर वाडीत आहा. आतां एग्जामी चालू आहा, आतां आनीक भुरगे ग्रॅज्युएट जातले आनी आनीक भुरग्यांक जॉब्स आसचे ना. दिस सिच्युएशन इन गोवा इज गोईंग कंप्लिटली आउट ऑफ हँड, कंप्लिटली आउट ऑफ हँड. आनी मागीर ताका लागून ही भुरगीं फ्रस्ट्रेट जावन सुरयो भायर काडटा आनी एकामेकाक तोपूंक सोदता आनी ओहली कामां करूंक सोदता.